मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां जेजूच्या काळजा विशीं आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां जेजूचें काळीज कितलें निर्मोल आनी मोगाल. जेन्ना जेजू देवाचें उतर लोकांक परगट्टालो तेन्ना सुपुल्लीं भुरगीं जेजूशी येयलीं आनी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें तांकां आडाय नाका, कित्याक स्वर्गीचें राज तांचें. जो कोण आपलें जिवीत ह्या भुरग्यांचे भाशेन जियेता, निर्मोल आनी मोगाल, ल्हान आनी खालतिकायेन, तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, जेन्ना पोप फ्रांसीस नवोच पोप जालोलो त्या दिसा तो लोकांक भेट करपाक भायर येयल्लो. आनी जेन्ना तो भायर येयल्लो ताणें देखलें एकलो सुपुल्लो भुरगो व्हीलचॅराचेर बसून आसलो. ताका देखतकूच तो त्या भुरग्याशीन गेलो, ताका उबारलो आनी ताचो उमाव घेतलो. हो फोटो सगळ्या संवसाराक फामाद जाल्लो, पूण ह्या फोटवासून आमकां दिसूंक येता की पोप फ्रांसिसाचें काळीज कितलें निर्मोल आनी मोगाल. अशेंच आयचे शुभ वर्तमान आमकां आपयता आमचें काळीज सदांच निर्मोल आनी मोगाल आसूंक. सुपुल्लीं भुरगीं आपल्याच वावरांत निर्मोल आनी मोगाल काळीज आसतात. अशें निर्मोल आनी मोगाल भुरग्या भाशेन जावंक आमी कितें करूंक जाय? हाचो जबाब आयचें पयलें वाचप इजिकियल प्रवादी आमकां सांगता. इजिकियल प्रवादी आमकां सांगता, सदांच देवाचें उतर आयकात, दोळ्यार कोन्यो दुसऱ्यांक दाखयात, पातकी जिविताचें प्राचीत करात आनी आपलें मन बोलदात. आमी हें आमच्या जिवितांत केलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत एक निर्मोल आनी मोगाल काळीज रचून हाडूंक जातलें. आमेन.